आज संवसारीक पर्यावरण दीस। पर्यावरणाचो सांबाळ जावचो ते दूषित जावचे न्हय हाचे खातीर सगळ्याच देशांनी फुडाकार घेतल्यात। भारतूय ताका अपवाद ना। महत्वाची गजाल म्हणल्यार गोंयान लेगीत प्लास्टीक बंदीचो निर्णय घेतिल्लो। पूण गोंय खरेंच प्लास्टीक मुक्त जालां काय कितें? संवसारीक पर्यावरण दीस पाळपाक सुरवात करून आयच्या दिसा 50 वर्सां पुराय जाली। 50 वर्सां पयलीं काय उद्दिष्टां थारायिल्ली, पूण ती कितली पुराय जाली होवूय विचार करपासारको विशय जावन आसा। बीट प्लास्टीक पोल्युशन म्हळ्यार प्लास्टीक कोयराचेर आळाबंद हाडप ही ह्या वर्साची थीम जावन आसा। गोंय प्लास्टीक मुक्त करपाची गुडी 2017 वर्साच उबारिल्ली, पूण ही गुडी उबारून कांयच फायदो जालो ना। जी ध्येय धोरणां थारायिल्ली ते प्रमाण वागोवपूय गरजेचें आसा। 2017 उपरांत फकत घोशणांचो पावस पडलो। पावला पावलार दिश्टी पडपी प्लास्टीक कोयर पळयलो जाल्यार गोंयची खऱ्यांनीच प्लास्टीक मुक्तीचे दिकेन वाटचाल सुरू आसा काय कितें असो प्रस्न उप्रासता। एक पावस पडलो काय पणजे स्मार्ट सिटींतली गटारां प्लास्टिकाच्या कोयरान तुमिल्ली दिश्टी पडटात। स्वच्छ भारत नितळ गोंय ही मोहीम गोंयभर नेटान राबयली, पूण कांयच फायदो जालो ना। उपरांत प्लास्टीक कोयराचेर नियंत्रण हाडपा खातीर एक्शन प्लानूय केलो। इतले सगळे करूनय गोंय प्लास्टीक मुक्त जालें ना। 1 ऑक्टोबर 2017 जेन्ना मनोहर पर्रीकर बाब ते वास्को बायणा थंयसर STPचें इनॉग्रेशन करपाक गेल्ले आनी तांच्यांनी म्हणिल्लें कितें की गोवा जो आसा तो प्लास्टीक फ्री जावपाक जाय आनी तांच्यांनी कमीट केल्लें की 2018 पर्यंत गोवा वील बी प्लास्टीक फ्री म्हणून। आज पर्यंत तुमी मुद्दम पळया हे प्लास्टीक आनी कचरो कशा पद्दतीन आज प्लास्टिकाचो आनी कचऱ्याचो ढीग तयार जायत आसा। हाका फेलियर कोणाचें म्हणूं शकता? सरकाराचें फेलियर। बिसायड दॅट प्रमोद सावंत 19 डिसेंबर 2018 प्रमोद सावंत जेन्ना मनोहर पर्रीकर जेन्ना बरे नाशिल्ले तेन्ना सेम स्टेटमेंट केलो। बट वेर इज इन केस BJP सरकार हॅव फेल्ड ह्या कचऱ्याच्या आनी एनवायरमेंटाच्या विशयाचेर हे सरकार फेल जाल्लें आसा। प्लास्टीक मुक्तीचे घोषणे उपरांत स्वच्छ भारत नितळ गोंय मोहीम जाली, पूण गोंय मात प्लास्टीक मुक्त जालें ना। प्लास्टिकाच्या प्रदूषणाचो आलेख दिसान दीस वाडतूच आसा। आता फुडल्या वर्सा परती प्लास्टीक मुक्तीची घोषणा जातली, पूण गोंय केन्ना प्लास्टीक मुक्त जातले हाची लोकांक प्रतीक्षा आसा। 5 जुनाक आमी जागतीक पर्यावरण दीस मनयता। पर्यावरणाचें जतन करप आनी फुडल्या पिळगे खातीर राखून दवरप ही ह्यो दीस मनोवपाचे फाटल्यांतली मोख। पर्यावरणाक घात करपी अश्यो खुबश्यो गजाली आहा, तितूंतली एक गजाल म्हणटा ती प्लास्टीक। वर्सभर जाले प्लास्टिकेचेर आजून म्हणटा ते एक परमनंट सोल्युशन येवंक ना। हो एक मेजर पार्ट जावन आसा एक आमच्या एनवायरमेंटाक डिस्ट्रॉय करपी। खुबश्यो घोशणा जाल्यो, खुबश्यो पॉलिसी येयल्यो। केंद्र सरकारान एक निर्णय घेतलेलो सिंगल यूज प्लास्टीक हो बंद करचो म्हणून, पूण खंय तरी ही पासून घोशणा ती चालीक लागूंक ना, ही बॅन पासून प्रॉपरली इम्प्लिमेंट जावंक ना। आयज पळोवंक गेल्यार प्लास्टीक सगळे कडेन वयता तो दिसता आनी सगळ्या फॅक्टराक अफेक्ट करता। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।